नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. बांबोळे आयपीएचबीन वॉर्ड नंबर 3चे स्लॅबाचो भाग कोसळ्ळो. पेशंटांक कांयच जावना. पेशंटांक हालेले दुसरे वॉर्डान वर्सभरान आयपीएचबीन दुसरी घडणूक. मायनिंग स्कॅमाचो तपास करात. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टानच मानलो ना. एमओआयचेर आपले आड आंदोलन करपी आता उगी कित्याक? दिगंबराचे हेडोनात प्रश्न. मायनिंग स्कॅमाचे केशीन पुलिशेक मेळनात पुरावे. बगाडिया ब्रदर्सा आड घाल्ली केस बंद करपाक अर्ज. दिगंबर राणे आड तामणकरान घाल्ली केस तंत्रीक कारणांक लागून बंद. विश्व योग दिसा गोंयान राज्य पावण्यार जावपा आशिल्ली आरोग्य भारतीची सूर्य नमस्कार कार्यावळ रद्द. मात श्रीपाद म्हणटा शिक्षण खात्याचे चुकलेच, कार्यावळ रद्द करप बरोबर न्ही. मध्यानराती चोरांनी मडगांवां नावेली 4 दुकानां फोडली. आनीक 2 फोडपाचो यत्न फेल. मोटरसायकली चोरली. पुलिसांची गस्त सारकी ना. लोकांचो बोवाळ. आणि अंडर 20 फिफा वर्ल्ड कपान ब्राझील, सेनेगल, सर्बिया आणि माली पावले सेमीफायनलीन. ब्राझील आड सेनेगल आणि सर्बिया आड माली जातली सेमीफायनल. खबरो विस्तारान. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टानच ग्राह्य धरलो ना. मायनिंगान स्कॅम जाला जाल्यार तपास करात. मात हे करताना पुराय उद्देग बंद करप चुकीचे अशें स्पष्ट मत आदलो मुख्यमंत्री आणि खण मंत्री दिगंबर कामतेन उक्तायला. मुख्यमंत्री पदावेल्यान देंवतकच पयलेच फावट तांणी विस्तृत मुलाखत दिली. एमओआयचे विशयाचेर आंदोलन करपी आता उगी कित्याक असो प्रस्न तांणी विचारलो. फाटले विधानसभा वेंचणुकेन तिकेटी दितना काँग्रेसीन आपल्याक पसून विश्वासान घेवंक ना हें तांणी मान्य केलें. सुप्रीम कोर्टाचो जर म्हाका दिसता पयलीं शाह कमिशन रिपोर्ट कितल्या जाणांनी खरो वाचला तो हांव नको, म्हणजे टू बी फ्रँक तर कितल्या जाणांनी वाचला, डिटेलिंग वाचला आनी कितें स्टडी केला तेंय हांव नको, कारण प्रत्येक जण आपल्या जाय त्या विशयान अर्थ काडटा. आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना तो गेलो तेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जर सारको डिटेल कोणें वाचलो जाल्यार देन ही वील रियलायज वॉट द सुप्रीम कोर्ट हॅज सेड. तातूंत भितर थंय सुप्रीम कोर्टान खंय बाबा गव्हर्मेंटाचेर ताशेरे मारल्या, गव्हर्मेंटाचेर स्ट्रिक्चर्स मारल्या, चीफ मिनिस्टराचे शिक्षण मारल्या, जाल्यार तो रिपोर्ट तो जजमेंट वाचतकीर तुमकां कळटलें. कोणाक जजमेंट वाचतकीर तो कळटा. तुम्ही म्हणटात की सुप्रीम कोर्टानच आपलो जजमेंट दितना शाह कमिशनाचो रिपोर्ट गृहीत धरलो ना. न्ही, ताणें स्पेसिफीक थंय घालात न्ही. तांणी तो पेज नंबर्स जर पळयत तुमी जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें. तांणी क्लियरली म्हटलां की दे शूड हॅव गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी वीच हॅज नॉट बीन गिवन. वॉज देर अ मायनिंग स्कॅम ऑर देर वॉज नो स्कॅम? ना, हांव पळय विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ कोणें ताजें एक्सप्लॉयट, कोणें समज ताजें बेनिफीट घेतलां आनी ताजेर कायद्या भितर लूप होल्स काडून कितें केलां जाल्यार दॅट हॅज टू बी एन्क्वायर्ड अँड एक्शन शूड बी टेकन. सी, खंयच्या इंडस्ट्री भितर आज तूं खंयची इंडस्ट्री घे, बिझनेस घे, खंय नाल्यार खंय आसताच कोण तरी इरेग्युलेटी करपी, इलिगॅलिटी करपी आसताच. कितलेय फूल प्रूफ मेथड कर. आतां हाजो अर्थ कितें जाता, वी डोंट टोटली क्लोज डावन द इंडस्ट्री. दिगंबर कामत पातकी माय भाशेचो घातकी अशें स्लोगन दिलें. हांव खंय मिटिंगे वतालो किंवा थंय फंक्शनां वतालो, थंय भायर झेंडे घेवन येताले आनी आतां ते म्हाका दिसता ते म्हाका हात दाखयतात, मेळटात, उलयतात. म्हजे कडेन म्हणजे तरी आसतना हांवें तांचे कडेन बिटरनेस केलें ना, हो म्हजो दुस्मान अशे भावनेन हांवें तांचे कडेन पळयलें ना. आज सुद्दां हांव केन्ना मेळ्ळें जाल्यार तांकां हॅलो म्हणटा की तेय म्हाका हॅलो म्हणटा. आनी पूण आज कितें जाता, इतलें करून निमाणें कितें मेळिल्लें असो म्हाका एक वारी प्रश्न पडटा की इतले. आनी म्हज्या अगेन्स्ट गेट वेल सून म्हणून एक सायट केल्ली आनी वेगळे वेगळे तरेचे हें केलें. आतां अल्टिमेटली हॅव दे अचिव्ड एनीथींग अशें म्हणटा. हें आतां सुद्दां व्हेरीफाय केलें. आय स्टँड बाय माय डिसिजन. तिकीट डिस्ट्रीब्युशन सारकें जालें ना. जर मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां अधिकार दिल्ले जाल्यार विजय सरदेसाया सारको मनीस काँग्रेसीच्या तिकीटाचेर वेंचणूक लढयत आशिल्लो. There were blunders in ticket distribution and even the chief minister was not taken into confidence. म्हजे कडेन अधिकार दिल्ले फुडली जाल्यार कदाचित वेगळेच पिक्चर आसता अशें न्ही. हांव तुका उदाहरण एक फातोडेच्यान दिता न्ही, बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सोडून दी.
लीव असाइड ऑल द अदर नरेशाची गजाल. नाही फातोडेचेच जर दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट माय व्यू पॉइंट अशें म्हणतो they didn't accept my viewpoint. I could not question them at that time. I can't question them. मायनिंग स्कॅमाचे केशीन पुलिशेक खंय पुरावे मेळनात. बगाडिया ब्रदर्स आड घाल्ली केस बंद करपाक पुलिसांनी कोर्टान अर्ज केला. एसआयटी म्हणटा जी कागाळ खण खात्यान केल्ली तातूंत तथ्यच ना. तेच बरोबर आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी प्रतापसिंह राणे आरोपी आशिल्ले मायनिंग स्कॅम प्रकरण गुटलावपाचो रिपोर्ट कोर्टाक दिला. तंत्रीक कारणांक लागून खंय केस गुटलायल्या म्हूण एसआयटीचो डीआयजी के व्यास म्हणटा. ह्या स्कॅमान कोणाय आड पुरावे मेळ्ळ्यार खंय खण खात्याच्या कागाळीच्या आदाराचेर पुलीस केशीन आरोपी जोडटले. एसआयटीन बगाडिया ब्रदर्स कंपनीच्या मायनिंग केशीचेर कोर्टान क्लोजर रिपोर्ट घाला. बगाडिया ब्रदर्सान मीन निर्यात करूंक बनावट एनओसी केल्ली म्हूण खण खात्यान कागाळ केल्ली. पूण एनओसी योग्य आशिल्ली आनी खण खात्यानच ती दिल्ली म्हूण चवकशेंतल्यान खंय दिसला. कंपनीन थारायल्ली रॉयल्टी खंय वेळार भरल्या म्हूण एसआयटीचो क्लोजर रिपोर्ट म्हणटा. आनीक एका मायनिंग प्रकरणात लीज नेम मोडिल्ले म्हूण एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकारान गोंय पुलिसांच्या भ्रष्टाचार विरोधी फांट्याकडेन लीजधारक प्रफुल्ल हेदे आड कागाळ केल्ली. तामणकारान कागाळीन दिगंबर कामत आनी प्रतापसिंह राणे हे आदले मुख्यमंत्री घुसपल्ल्यात म्हूण नांवां दिल्ली. मायनिंग स्कॅमाच्या केशीची चवकशी करपाक खासा टीम नेमून तामणकाराची कागाळ एसआयटीक ट्रान्स्फर केल्ली. ते उपरांत खण खात्यानय मिनेर प्रफुल्ल हेदे आड एसआयटी कडेन कागाळ केल्ली. खण कायद्या प्रमाण खण खातें योग्य कागाळ करपी ऑथॉरिटी थारता आनी एकाच गुन्यांवा खातीर 2 FIR आसूंक शकना. ताका लागून सुदीप तामणकारान कागाळ केल्ल्या प्रकरणाचेर एसआयटीन क्लोजर रिपोर्ट घाला म्हूण एसआयटीचो डीआयजी के व्यास सांगता. म्हाज्यो ज्यो सगळ्यो कंप्लेनी एंटी करप्शन ब्युरो विजिलन्सा कडेन आसल्यो त्यो काडून एसआयटी कडेन धाडल्यो आनी एसआयटीन आतां जी पळय प्रेझेंट कंप्लेंट म्हाजी पळय FIR जाल्ली विजिलन्सान ती क्लोजराक सी समरीन क्लोजराक सेशन कोर्टा कडेन घातलेली आसा. पुलिसांक राजकारण्यांचेर कारवाय करपाची ना म्हूण सुदीप तामणकार उलयलो. म्हाजी कंप्लेंट पळय रजिस्टर जाल्या त्या कंप्लेनीन क्लियरली हांवें सगळे जे पळय पॉलिटिशियन कोण इनवॉल्व आसा तेंची नांवां मेन्शन केल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता की एसआयटीक गट्स ना की खंयचे पॉलिटिशियन पळय आसा तांकां प्रोसिक्यूट करपाक. ताका लागून एसआयटी खंय तरी आयज पळवाट काडटा. हे अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आसा. पुणून म्हाजें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घातलेलें आसा तेन्ना हांव त्या पेटिशनान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा त्यो मेन्शन करतलो. मायनिंग स्कॅमात पुलिसांक कोणाय आड पुरावे मेळ्ळे जाल्यार ताचे आड गुन्यांव नोंद करतले म्हूण डीआयजी उलोवन दाखयता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी तुळशीदास च्यारी. बांबोळे IPHBच्या वॉर्ड नंबर 3च्या स्लॅबाचो भाग सकाळ फुडें कोसळ्ळो. पेशंट आनी स्टाफाचो बोवाळ पडलो. वेळ बरो म्हूण कोणाकूच कांयच जाल्लें ना. घडणुके उपरांत पेशंटांक दुसरे वॉर्डान हालयले. वर्सभरान IPHBन ही असली दुसरी घडणूक. मिडियान कितें जालें काय विचारल्यार थंय कोणूच तोंड उगडूंक तयार ना. फायर ब्रिगेडीकूय कळयलें ना. खबर कळिल्ल्यान खंय ते आपूण जावन आयले. फायर ब्रिगेडीक खंयच थंयचो स्टाफ मेतेर करूनय घेना. IPHB आनी GMCची देखरेख समिती करता कितें तेंय कळपाक मार्ग ना. घेऊया एक विराम.